वाळपय बेकायदेशीर गोरवा कत्तलीच्या प्रकरणात पोलिसांनी शेनवारा दोघांक अटक केल्या। बहादूर खान आणि मोहम्मद हनीफ मुल्ला अशी तांची नावा। दोघे वाळपय नाणुसचे। पोलिसांनी आरोपींक अटक केल्या म्हणून धरणे फाटी घेतला अशें गोवंश रक्षा अभियानाचो अध्यक्ष हनुमंत परब म्हणटा। वाळपयच्या पुलीस निरीक्षकाक केसीवेल्यान हालोवचो अशी मागणी परबान केल्या। बुधवारा राती नाणूस घडल्या त्या प्रकरणात गोरक्षावाल्याबरोबर पुलिसांकय मार पडिल्लो। या प्रकरणात वाळपय नाणूसच्या बहादूर खान आणि मोहम्मद हनीफ मुल्ला या दोघांक पोलिसांनी अटक केल्या। वाळपय नाणूस घडल्या त्या प्रकरणात गोरक्षावाल्यांनी काय मागण्यो केल्ल्यो। गोरक्षावाल्यांचेर हल्लो करप्यांक 48 वरां भितर अटक करची, पुलीस निरीक्षक रमेश गांवकाराक केसीवेल्यान हालोवचो आनी दुसऱ्याक ही केस दिवची, गोरक्षावाल्यांक सुरक्षा दिवची अशी मागणी गोवंश रक्षा अभियानान केल्ली। तातल्यो कांय मागण्यो मान्य जाल्ल्यान धरणे फाटी घेतला अशें हनुमंत परबान सांगले। काल तेंच्यांनी थोड्यांक अरेस्ट केला। आमची जी मागणी केल्ली न्ही सगळ्या गोवंश कार्यकर्त्यांनी गोपनींनी त्या प्रमाणे काही जणांक राती तेंच्यांनी ताब्यान घेतल्या म्हणजे आज धरणे दवरूंक ना, मागीर धरणेचो आमी निर्णय घेतले। पूण जे खाटीक आसा तांकां अजून हाडूंक ना, जे मारपी आनी सकल चौकशी करूंक जाय। प्लस बैल आसा जे सुटल्या थंय आनी वासरां आनी गायो तांकां अजून पुलिसांनी ताब्यान घेवपाक अपयश आयिल्लें आसा। सो आमी फर्स्ट मागणी केल्ली SP कडेन की पयलीं तुमी ते लायफ ऑफ द बुल्स कॅटल जे आसले ते गोवंश तेंचे डेंजर आसा तांकां रेस्क्यू करा, ही फर्स्ट मागणी आसली। दुसरी प्रोटेक्शन दिवची गोसेवकांक थंय, ती तांच्यांनी दिल्या। आनी तिसरी मागणी आसली ती थंयचो वाळपयचो पुलीस निरीक्षक आहा जेणी खूब हलगर्जीपणा केली ताका थंयच्यान ताबडतोब हे हालयचो आनी दुसऱ्या ऑफिसरा कडेन हो चार्ज दिवचो। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। विधानसभा वेंचणुकेत दिल्ली आश्वासनां न पाळपी भाजपाक फुडल्या वेंचणुकेत गोंयकार बुद्ध शिकयतले अशी शिटकावणी राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष निळकंठ हळर्णकारान दिल्या। शेतकारांच्या रिणाचेर लागू केल्ली स्टॅम्प ड्युटी रद्द करची अशी मागणी राष्ट्रवादीन केल्या। विधानसभा वेंचणुके वेळार दिल्ले एकूय उतर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान पाळूंक ना असो दावो राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष निळकंठ हळर्णकारान केला। जो ताणें झिरो टॉलरन्स जी आपण गोंयांत करप्शन दितलो हे शब्द दिल्ले, आश्वासनां दिल्ली, ताका आमी NCP तर सांगूंक सोदता की NCP रस्त्यार येवपाक ह्या विशयाचेर फाटी आसचें ना आनी तेणें चिंतूंक जाय जी तेणें डिसिजनां अजून 18 म्हयने घेवंक ना, जे लोकांक आश्वासन दिलां लोक गोंयचे खरेंच अजीब आहा आनी हे ते लोकांच्या नदरेन सदांच आसतले, याद उरतली आनी ह्यान फुडें जी इलेक्शनां आहा तेन्ना आमचे गोंयचे लोक तांकां जे वडीक जाय ते दितले। शेती रिणांचेर लागू केल्ली स्टॅम्प ड्युटी रद्द करची अशी मागणी राष्ट्रवादीचो मुखेल म्हणयारो राजन डिमेलोन केल्या। हे फावटी बजेटान जी एग्रीकल्चर लोन जी घेतले फर्स्ट टाइम स्टॅम्प ड्युटी एप्लाय केलेली आसा आनी ही स्टॅम्प ड्युटी 1000 रुपीज इज द मिनिमम। सो हे दिस इज फर्स्ट टाइम वो स्टॅम्प ड्युटी करा। सो हे करून तो एग्रीकल्चर वाडोवंक भोंवता काय तो सगळ्या गरिबांक काबार करूंक भोंवता। नॅशनल काँग्रेस पार्टी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचो डिमांड आसा की एटलिस्ट फॉर लोन्स अप टू 2 lakhs this stamp duty should be scrapped. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार। दिवचले, साखळे, वेळगे, विर्डी आनी कारेखाजन वाठारांक शुक्रारा राती चक्रीवादळान धपको दिलो। वादळाक लागून ह्या वाठारांत लाखांनी रुपयांचें लुकसाण जालां। केळी आनी हेर बागायतींचें व्हड लुकसाण जालां। घरांचेर झाडां पडिल्ल्यान लोकांक बरेच अर्थीक लुकसाण सोंसचें पडलां। शुक्रारा राती दिवचल, साखळे, वेळगे, विर्डी आनी कारेखाजनात वादळाचो धपको बसलो। वादळात लोकांचे लाखांनी रुपयांचे लुकसाण जालां। केळी आनी हेर झाडां कोसळ्ळ्यात। घरांचे मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जालां। हेच्या पयलीं अशें सहजासहज जायनाशिल्लें, पण काल अचानक हो असो पावस आयलो आनी अशें वारें आयलें की सगळ्याची नासधूस जाली। अकॉर्डिंग म्हाज्या हिशोबान ताका 2.5 लाखां वयर तरी हांगा सगळो खर्च येतलो। पावस पडोंक सुरवात जाली, घडघडाट चालू आसा आनी अकस्मात अशें कारापूर सायडीनसून जे अशें चक्रीवादळ ह्या कारेखाजन वाड्याचेर येयले, जेणे करून जी हानी जाल्या ती तुमी पळयल्यात आसतली। त्याच बरोबर लायटी सगळे ते म्हूण दुसरी गजाल तेन्ना ह्यो केळी बागायती सगळ्यो नश्ट जाल्ल्यो आसा। सगळीं व्हडलीं व्हडलीं झाडां जी पिकां दिवपाची आसली, वार्षिक तेजें उत्पन्न 15,000च्या वयरूच आसलें, तें नश्ट जाल्लें आसा। साखळेचो आमदार प्रमोद सावंत आनी दिवचलच्या जोड मामलेदारान वादळात लुकसाण जाल्ल्या सुवातींची पळोवणी केली। आता जेंका जेंची हानी जाली तांकां काही प्रमाणात जे रिपोर्ट तयार केल्या उपरांत तांकां कॉम्पेन्सेशन दिवपाक जाय। तेजेर कॉम्पेन्सेशन दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। कॉम्पेन्सेशन दिवया
आनी थोडीशी जी कितें बाकीची झाडां बी जी पडून आहा ती हांवें ऑलरेडी मामलेदाराक इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या ती झाडां आहा ती फायर ब्रिगेड्स आनी हांकां येवन कट करची. प्रुडंटा खातीर उदय परब. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.